फाटल्या 3 दिसांसावन राज्यात पावसाचो सावार सुरूच आसा। वेगवेगळ्या सुवातींनी झाडां पडप, रस्ते उदकापोंदा वचप, पालसणां कोसळप प्रकार चालूच। गोंय वेधशाळेन बुधवारा ऑरेंज अलर्ट दिला। फाटल्या 24 वरांत राज्यात 120.7 मिलीमीटर म्हळ्यार 4.75 इंच पावसाची नोंद जाल्या। काणकोणा सगळ्यात चड 7.32 इंच म्हळ्यार 186 मिलीमीटर जाल्यार पणजे 6.97 इंच म्हळ्यार 177 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। गोंयांत 1 जून ते 16 जुलय सकाळ मेरेन 83.98 इंच म्हळ्यार 2133.3 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। सरासरी परस हो पावस 45% चड आसा। There's fear and anxiety in the minds of the people of the state that due to incessant rains, flooding, inundation, landslides and waterlogging has been witnessed in several parts of the state. We all know that Goa is always a monsoon region. And floods are there today on roads and almost everywhere on every part of Goa. And maga dista hui na hui we have failed. Landslides are very serious issues. आणि सगळ्यांक खबर आहा की दॅट लँडस्लायड्स एट द वे ड्यू टू वॉटरलॉगिंग हे वॉटरलॉगिंग जावन इतलें डॅमेज जालेलें आहा। नेवर इन द हिस्ट्री हॅज दीस हॅपन्ड. सो वॉट इज द रिजन फॉर आर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रम्बलिंग? The Honorable Chief Minister and the Revenue Minister takes our disaster management squad very, very seriously. We are on a ticking time bomb. On a ticking time bomb, like a Kerala flood-like situation is waiting to hit Goa. Speaker, sir, concerns of honorable MLAs are noted, and accordingly, I will instruct my department to take necessary measures on urgent basis. आम्ही बाकीचो एकंदर जर डेव्हलपमेंट हाच्या कडेन पळयता आसतना सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हाचो विचार करून एकंदर हाचो जर सगळ्यांनी जर कॉपरेट केले आसत जाल्यार अशा पद्दतीचे डिजास्टर जावचे न्ही हाच्या खातीर आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसचो। त्या खातीर हो जो कॉलिंग एटेन्शन जो हाडला आनी तेच्या फाटीमागचो जो उद्देश आशिल्लो तांचो तिगांयचो की इन्क्लुडींग तेंचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट आनी बाकीच्यांनी उलयल्या ते गव्हर्मेंट कन्सिडर करतले आनी जाता तितके बेगीन ते पुराय आमी जे डिजास्टर मॅनेजमेंटांतल्यान करपाक जाय ते डिजास्टर मॅनेजमेंट अदरवायज बींग अ PWD आमी ते PWD करतले इतकें सांगता आनी सोंपयता। मजगती सेगीत पावस सुरू आशिल्ल्यान गिरी पंचायत वाठारांत फाटले 8 दीस जाले उदक भरलां। शिरगांव मानसवाड्यार देवता गांवकाराच्या घराची वणत कोसळून लाखांनी रुपयाचें लुकसाण। गांवठण वेलंगां अख्ख्या घराक फूग मारिल्ल्यान कृष्णा नायकाचें घर कोसळ्ळें। कोणाकूच दुखापत ना, 5 लाखांचे लुकसाणाचो अदमास। जाल्यार मारले बड्डे फातोड्डे पावसाक लागून राखणे वणत निवासी इमारतीचेर कोसळून पयल्या आनी दुसऱ्या मजल्या वयल्या फ्लॅटांचें लुकसाण जालें। फोंड्या प्रभू टावराच्या ग्राउंड फ्लोराचेर उदक भरून 13 दुकानांनी पावलां। हरमलच्या रस्त्यांचेर पावसाचें उदक भरिल्ल्यान लोकांक त्रास जातात। ह्या रस्त्यांचेर व्हड व्हड फोंडकुलां पडिल्ल्यान लोकांचे त्रास आनीक वाडल्यात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।